केंद्र सरकार आता एरियल व्हेकल ड्रोन फोटोग्राफी होम डिलिव्हरी आणि असले बाकीचे कमर्शियल वापराक प्रोमोट करता। सरकारान ड्रोनाचे ड्राफ्ट नियामक कायद्याचो मसुदो जारी केला। ड्राफ्ट लोकांक 30 दीस सुचोवण्यांक उक्तो आसतलो। ड्रोनाचे 5 गट केल्यात। प्रत्येक कॅटेगरीक वेगळे कायदे। 250 ग्राम वजनाच्या ड्रोनाक 50 फीट मेरेन कसलेच बंधन ना वा परमिशनय लागचे ना। लोग एयर रिक्शा की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ई कॉमर्स चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, जो भी हो, उसकी डिलीवरी जो है वो भी ड्रोन के द्वारा हो सके। मेडिकल सप्लाईज वगैरह अगर आपको कहीं भेजने हो तो उसको आप फटाफट आप ड्रोन के द्वारा दे सकते हैं। आपको जो शादियों में फोटोग्राफी करवानी हो, पिक्चरों की फोटोग्राफी करवानी हो, एड के जो फिल्म्स बनते हैं उसकी फोटोग्राफी करवानी हो, उसके लिए ड्रोन्स का उपयोग होता है। सेफ्टी के नजरिए से अगर आप देखें तो उसके लिए ड्रोन का उपयोग लोग आज के समय कर रहे हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनान ड्रोनाच्यो 5 कॅटेगरी केल्यात। नॅनो 250 ग्राम मेरेन, मायक्रो 251 ग्राम ते 2 किलो, मिनी 2 किलो ते 25 किलो, स्मॉल 25 किलो ते 150 किलो आणि लार्ज 150 किलो परस चड। नॅनो आणि मायक्रो कॅटेगरी सोडली जाल्यार बाकीच्यांक काय परवानग्यो लागतल्यो। अनमॅन्ड एअरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट, युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर, थळाव्या पोलिसांची परवानगी। सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ पूरी तरीके से चर्चा करके पूरे जो दुनिया में जो नीतियां हैं उनको हम लोग अध्ययन करके हम लोगों ने अब ड्रोन की नीति तैयार की है और इससे हम लोगों को लग रहा है कि अब ड्रोन इंडस्ट्री में बहुत जोर से इसका उसको प्रोत्साहन मिलेगा और ड्रोन्स में बहुत इनोवेशन होगा। कांय सुवातींनी ड्रोन वापरूंक मेळचे ना। एअरपोर्टाच्या 5 किलोमीटर आवाठान, कोस्टल लायनीचे 500 मीटर भायर आनी चालीर आशिल्ल्यो गाडयो, बोटी वा एअरक्राफ्टाचेर। ड्रोन नियामक कायद्याचो हो ड्राफ्ट लोकां खातीर फुडले 30 दीस सुचोवण्यां खातीर उक्तो आसतलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आता पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। खात्यांतले रिटायर जाल्ल्या कर्मचाऱ्याक ताचे निमणे दिसा शाल, नाल्ल आनी सर्टिफिकेट दिवन सत्कार करपाचो निर्णय WRD आनी फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकारान घेतला। हांवें एक निर्णय घेतिल्लो आसा की म्हज्या तीनय खात्यां मार्फत WRD, फिशरीज आनी लिगल मेट्रोलॉजी ह्या तीनय खात्यां मार्फत जे लोक निवृत्तीचेर आसात, निवृत्ती स्विकारतात त्या वेळार तांचो एक सत्कार करप एकदम गरजेचें आसता। तांकां एक शाल, श्रीफळ आनी एक प्रशस्तीपत्र दिवप हें म्हाका एकदम गरजेचें अशें दिसता आनी त्यामुळे हांवें हो एक निर्णय घेतलेलो आसा। आपल्या आयुश्यांतलो एक मोठो काळ त्या खात्याक आपली सेवा दिवन ह्या लोकांनी घालयल्लो आसा। तांच्या सेवेचे चीज म्हणून हांवें हो एक निर्णय घेतला। आंध्र प्रदेशाचे USAR आनी MFR हे फायराचे 2 कोर्सांचे प्रशिक्षण घेवपाक आयिल्ल्या बॅचींचे बुधवारा प्रशिक्षण पणजे सुरू जालें। Now the Goa state being a small state having 2 districts, I'm aware that the Andhra Pradesh has got 13 districts, and if you see the population of Goa and Andhra Pradesh, it's quite vast. We are 1.5 million, and we are more than I think 10 times the population of Goa. But Goa has got a peculiar disaster scenarios. We see floods sometimes. We have rivers, we have the sea, then we are not in the seismic zone of the earthquake so far, but you never know. Winds, cyclone, these are all part of our disaster preparedness. दक्षिण गोयचे महिला काँग्रेसीन संसदेत बायलांचे 33% आरक्षण बेगोबेग चालीक लागचे म्हूण जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिला। इंदिरा गांधीजीच्या डेथ एनिवर्सरीच्या दिसाक आमी along with महिला प्रेसिडेंट एंड आमची डिस्ट्रिक्ट एंड सेंट्रल कमिटी हांगा डिस्ट्रिक्ट साउथ गोवा कलेक्टराक आज मेमोरंडम दिल्ले आसा। मेरा हक्क म्हणून की बायलांचो हक्क इतली वर्सां जो दाबून उरिल्लो आसा तो आमकां हक्क आमचो मेळपाकूच जाय म्हणून आमी हो डिमांड दवरलो आसा। Around in 1980, it was Madam Sonia Ji who had demanded in the parliament that this reservation bill for Mahilas should be reserved in Assembly and Parliament. So it is the Congress who had given us our representation in the local bodies, and it is Madam Sonia Ji who is demanding for the last so many years. Been there, ladies, teachers, doctors,
So everywhere you can see Mahilas, and only when it comes on the papers, it's like in Assembly and Parliament there are hardly any Mahilas. We demand, because it's not only about Congress Mahilas that we will get a ticket or will get to represent, but it's all about women and Mahilas. I have received this memorandum from South Goa District Mahila Congress. They are seeking to voice their concerns to get 33% reservation for women in legislative assembly as well as the Indian Parliament. So I have received the memorandum with due concerns and will be forwarding it to the appropriate forums. वाळपय एनसीसीचो वर्सुकी कॅम्पाचो समारोप सुवाळो जालो. आमची एनसीसी युनिट आसा जी आउट ऑफ 3 युनिट्स आमची एक युनिट आसा बेस्ड इन सॅन्टाक्रूज गोवा आनी आमी बेळगांव ग्रुपाच्या अंडर येता. दॅट इज अंडर कर्नाटका अँड गोवा डायरेक्टरेट. आमच्या युनिटाच्या अंडर 1,500 कॅडेट्स आसा आनी अराउंड 22 इन्स्टिट्यूशन आसा. हो एन्युअल ट्रेनिंग कॅम्प एव्हरी इयर आमी कंडक्ट करता आनी ह्या वर्साक आमी वाळपय प्लॅन केलो आसा. हेजे मेन कारण म्हणजे हांगा फॅसिलिटीज बऱ्यो आसल्यो आमकां आनी कॅडेटांच्या ट्रेनिंगा खातीर सगळे फॅसिलिटीज आनी जे सपोर्ट मेळो आमकां हांगा तो बरो आसलो. वो म्हजो एनसीसीचो सेकंड एटीसी कॅम्प. आय अटेंडेड फर्स्ट कॅम्प इन कित्तूर कर्नाटका. This is my second camp, so had a really wonderful experience. That time in Kittur I was not the leader, but yeah I was the leader. So I learned many things from this camp. हांगा वाळपय हो कॅम्प अटेंड केलो आनी हांगा अशे खूब फ्रेंड गावले. आमकां उदकाचो व्हॅल्यू सुद्दां कळ्ळो. हांगा भुरगे उदीक वेस्ट करताले आमकां उदक कितकें आवश्यक आसा तें आमकां कळ्ळें. आनी हांगा अशी जेवणाक बी बसताली तेन्ना आमकां अनेक फ्रेंड करपाक गावले. तेंच्या वांगडा आमची मैत्री जाली आनी मागीर हांगा उलोवंक लागली, खेळपाक लागली. असो म्हजो एक्सपिरियन्स आसलो. परवरेच्या शुभ परिधान या कपड्यांच्या आस्थापनाचो दिवाळे निमतान दवरिल्ल्या कुपनाचो लकी ड्रॉ जालो. सुवाळ्याक पेना द फ्रांस पंचायतीची उपसरपंच मनीषा नायक मुखेल मानेस्त आशिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.